सुदीन बाबान काडलो की भाऊचे कंपॅरिजन हें उगीच आज तुगेले कन्नाकात म्हणून की त्या वेळची परिस्थिती ही एक जाली, भाऊचे कार्य ही दुसरी गजाल जाली. आणि एक गजाल इम्पॉर्टंट आमकां लक्षात घेवपाक जाय की ओपिनियन पोला उपरांत परत भाऊचेच सरकार सत्तेर आयलें. ह्या गोंयकारांनीच भाऊच्याच सरकाराक परत सत्तेर हाडलो. भाऊन जे त्या वेळार लँड रिफॉर्म्स धरून एज्युकेशनल रिफॉर्म्स धरून गोंयच्या विकासाच्या दृश्टींतल्यान जी पावलां मारलीं ताची बुनियाद म्हणून हें आयचें गोंय आमकां दिश्टी पडटा. त्या बुनियादीचेर आज आयचें गोंय आमचें उबें आहा. ही राजकारण जें आज दिश्टी पडटा पळय तें मात भाऊची न्ही. ती बुनियाद तुगेली केन्ना सावन कोण कोण मारपाक लागले तें आमी पळयलां. ती बुनियाद आमी आज घेवन नासतात राजकारणाची. आनी भाऊन ज्यो एक्च्युअल बुनियादी मारिल्ल्यो तांचो आमकां विसर पडलो. विसर इतलो पडलो की ती बुनियाद आनीक पोकळ करपा खातीर आमी नवीन कायदे करपाक लागले. ती बुनियाद पोकळ जावची म्हूण. आनी राजकारण मात आमी खंयचे खंय व्हांवयलें. हो पडटा सुदीन बाबाचो मुद्दो की भाऊची कंपॅरिजन उगीच करपाचे भानगडीत पडून परत भाऊन 1966 कितें भुमिका घेतिल्ली आनी तुगेली मागीर कितें म्हणिल्लें हें करची न्ही म्हणून. लेट अस नॉट रिलिटिगेट हिस्ट्री. But the elected representatives, MLAs, or whoever, ministers also, have to be very sensitive actually in this situation because आता इतलो वोटराचो हें जाल्लो आसा, कन्फ्यूज जाल्लो आसा, कॉन्फिडन्स तुटून पडलें आसा. सो वेन यू आर मेकिंग दीस सेन्सिटीव स्टेटमेंट्स, आतां टेक दीस केस ऑफ वेन्झी विगस. तेणें स्टेटमेंट केलो. You know how the social media people have reacted to this? I'll tell you one example. There are a few people who are saying, अरे वेन्झी बीजेपीक जॉइन जाता कितें रे? अरे आप मर्ज जाता कितें रे बीजेपी वांगडा इन गोवा? अरे दामू नायकान 27 म्हणिल्लें हेंच कितें रे तें? थिंगा वचपाचें आनी तेंचो 27 जावपाचो. असो सी the confidence of the voter is lost when you make this kind of statements. You know, why can't you? Confidence of the voter who is looking up to opposition. Opposition as BJP voter will be very happy. Very happy. Yeah. So the confidence in the opposition is lost because you are making insensitive statements which were totally uncalled for. नाकाच आशिल्लें असलें म्हणपाक तुका. If you want to praise Pramod Sawant, you praise him for the work he has done. I know, okay, you praise him, you are doing it for the constituency so that तुजे कितें constituency बरें जाला. So why this parallel and where is this connection and whether your voter is in sync with Bausav Bandodkar? Yeah. Is it going to give you That that is mileage? another question. It's a very important question. Yeah. So where is the connection there? I think Venzi is stretched a little too far, you know, and that is where he has lost the confidence of the opposition, and the opposition who are firing him is because of this very fact that he has no clue what he is spoken. या लौकीक हे सारकी न्ही. रिलिटिगेटींग हिस्ट्री पयलीं वचून आज जेन्ना आमी परत हें करपा लागल्यात सगळ्यो गजाली जाल्यो. इतिहास आमकां खबर आहा आनी भाऊची कार्यय आमकां खबर आसा. म्हणून हांवें म्हळें की भाऊन ज्या परिस्थिती भितर गोंयची बुनियाद घाली, ज्या तरेचें राजकारण केलें, त्या बुनियादीचेर आज आमी उबे आहात. पूण तें राजकारण आमी विसरले. आज आमी राजकारणांतली भलत्याच कडेन घेवन गेल्यात आनी कंपॅरिजन्स मात आमी तशी तुगेली पयलींची करपाक लागल्यात. डोंट यू थिंक हें कंपॅरिजन सुदीन बाब जें म्हणटा म्हाका खरें दिसता तुमी जर कंपेर करपाक जाय, यू हॅव टू कंपेर दोतोर प्रमोद सावंत वीथ मनोहर पर्रीकार. बीजेपी टू बीजेपी, एप्पल टू एप्पल. यू कॅनॉट गो टू एप्पल टू ऑरेंजीस. बरोबर. सो तें कंपॅरिजन केल्लें वेन्झीन किंवा आनी कोणें तें करचें. मनोहर पर्रीकाराच्या 5 वर्सां भितर इतली कामां जालीं, प्रमोद सावंताच्या 5 वर्सां भितर इतली कामां जालीं. फेर कंपॅरिजन. युअर कॅनवास ऑल्सो इज लास्ट 10-12 years. तुका दिसना हें प्रमोद सावंत दोतोर आनीक भाई कंपॅरिजन जावपाक जाय आशिल्लें. दोतोर आनीक भाऊ न्ही. बरोबर प्रमोद कंपॅरिजन म्हणजे त्या खातीर हांव म्हणटा की ह्या सगळ्या एपिसोडा भितर एक मॅच्युअर्ड कमेंट स्टेटमेंट येयलो तो सुदिना कडल्यान की बाबा हें करपाक भानगडी पडनाका आनी अशें करचें न्हू म्हणून. आनी जेन्ना आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचें म्हणटा तेणी त्या टायमार जें कार्य केलें त्या टायमार ती परिस्थिती आसली ती वेगळी आसली. आयची वेगळी. आयचो दृश्टिकोन कामाचो वेगळो आसपाक शकता पण जे पद्दतीचे फक्त स्टेटमेंटाचे राजकारण आहा तेजो फुडें आमकां ह्या सगळ्या स्टेटमेंटांतल्यान गोंयचें कितें बरें जातलें,
तूं तेजेर उलयता तो तेजेर उलयता एकामेकाचेर कमेंट करता हितून डेव्हलपमेंटाचो कांय एजेंडा दिसना फक्त एकामेकाची कुचां काडपाचें म्हणटा पळय न्हू तेंच चल्लां आनी तितून एका बऱ्या पयलींच्या मनशाचें नांव यूज करून कंपेर करता मॅच्युअर स्टेटमेंट आमकां सारको जो सिनियर मनीस जो एसेंब्लीन आहात आनी मंत्री आहा तेजे कडल्यान येयलो की बाबा ह्या भानगडीन पळोवंक नाका म्हणून शकना पूण तो बीजेपीन कितें आहा तेणें सोडपाक जाय मरे भायर सरपाक जाय सुदिना जर आपल्या सीएमाक आपल्या पयलींच्या सीएमा वांगडा कंपेरिजन जर दुखता आसत जाल्यार सुदिनान भायर सरपाक जाय ही शूड नॉट तेणी रावपाक जायना गव्हर्मेंटांनी तो भाऊची पार्टी न्ही ती भाऊची पार्टी वांगडा जर आजच्या सीएमाक जर कंपेरिजन जाता आनी तर सुदिनाक दुखता आसा जाल्यार सुदिनान रावपाक जायना भायर सरपाक जाय तेजें म्हणपाचें अशें आसलें की तो खूब आणि पेट्रोल आर्ग्युमेंट सारको आसा न्ही बाणू आपल्या जाग्यार कळ्ळें तुका पार्टी भाऊची हय तू आसा बीजेपी वांगडा आणि तुका भाऊ वांगडा कंपेरिजन करता दुखता आसा जाल्यार तू भायर सरपाक जाय गव्हर्मेंटांतल्यान तू म्हणतो तेजो- स्टेटमेंट सपोर्ट करपाचें तेजो स्टेटमेंट जे नाजाल्यार भायर सरपाक जाय तेजो स्टेटमेंट जे पद्दतीचो मदीं आहा रावपा तो- येना म्हणतो तेजे स्टेटमेंट जे पद्दतीचो आहा तो हांव जसो घेता की तो एक भाऊसाहेब मांडोळकर तेका गोंयच्या राजकारणाक वयल्या लेवलाचेर पळयता बरोबर. थंय पर्यंत कंपेर करपाक वचूं नाका असो तेजो तो जॉयलान क्लियर केलें जॉयलान सांगलें की तो स्पेसिफीक त्या विशयाचेर उलयला स्कुलाच्या विशयाचेरूच कंपेरिजन केला आणि की तो development कामाच्या बाबतींत भेदभाव करिना इतलेंच आणि development ओव्हरऑल प्रमोद सावंत म्हटलं भाऊसाहेब बंदुरा हे तरी म्हटलं अशें म्हणून ते तेणी स्कुलाचें काम जें केलां पळय कामाचें development.